सांगेर थळावो आमदार सुभाष फळदेसायन तेंको दिल्ले चडशे उमेदवार वेंचून आयल्यात। सांगे नगरपालिका वेंचणुकेक सांगेचे मतदार आपूण तेंको दिल्ल्या उमेदवारा फाटल्यान उबे राविल्ल्यान सुभाष फळदेसाय हांणी मतदारांचे आभार मानल्यात। तशेंच नवे नगराध्यक्ष थारायतना पक्षाचो सरचिटणीस नरेन सावयकाराचें मार्गदर्शन घेतलो अशें जाहीर केलां। नंबर 2च्या लोकांक मोना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। पैशांक, मसल पावर, पॉलिटिकल प्रेशर हाका बळी पडनासतना ह्या लोकांनी 270 मतां म्हाका दिल्लीं आनी तेजे मना काळजांतले आभार मानता। म्हजे पांगुणाचे, आंबडेपांटे, कोयरीकाटे, पाजीमोळचे लोकांक, तशेंच म्हजे फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा। म्हज्या फुड्यान स्ट्रॉंग उबी रावली आनी तोच बरोबर म्हजे सपोर्टर आसतले, सगळे सपोर्टर, कोणाची नांवां चुकल्या जाल्यार माफी मागता। सगळे सपोर्टर पांगुणा आसतले, खैरीकाडे, पाजीमोळ, आंबडेपांटे आसतले, तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच म्हज्यान विसरपाक जावचो ना म्हजे डॅडीचे उपकार। गेल्ल्या 3 म्हयने तो लंडनच्यान हिंगा राविल्लो आहा आनी म्हाका लागून घरोघरी प्रचार केल्लो आहा। हे उपकार केन्ना विसरपाक जावचे ना। खास करून सांगपाक सोदतां, जो एक राजकारण्यान 2 दीस पयलीं कमेंट केल्लो की सावित्री कवळेकर या सुभाष फळदेसाय 2022च्या निवडणुकीन आसतलो काय म्हणून। सावित्री कवळेकरान एकूच सीट दवरले आनी एकूच सीट दवरले 270 मतांनी जिखिल्ली आहा। आनी म्हज्या लोकांच्या आदारान, सांगेच्या सगळ्या बरे मागप्याच्या आदारान, पत्रकारांच्या आदारान आयज आमी वार्ड नंबर 2 स्वायप केल्ले आहा। म्हजे चारूय कॅन्डिडेट बाब शुभट, बाब संदेश कोसंबे, बाब नानेश, बाय मारिया हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक बराबर घेवन आमी डेव्हलपमेंट करतले। तांचे व्ह्यूज आमी घेतले। आमच्या कॅन्डिडेटा मध्ये केन्नाच वायटपण नासलें, आमच्या गांवच्या मध्ये केन्ना वायटपण नासलें। ह्या लिडरान आमच्या गांवांत वायटपण करून दवरल्या, ते वायटपण आमी काबार करतले आनी सगळे वार्ड नंबर 2चे लोक एकत्र येवन हाच्या फुडलें काम करतले आनी 2022 ते कितें जातलें हें तुमकां दिश्टी पडटलें। मॅच्यू इलेक्शनाच्या एक दीस पयलीं व्हॉट्सअप ग्रुपांनी मेसेज आयलो मॅचीचो कॅरेक्टर दाखोवपा खातीर। कितें मनाक कितें चिंतलें, स्ट्रॉंग रावलें? हे आदलीच केस जालें। हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आमचे फ्लायींग स्क्वॉड, आमचे पुलीस स्टेशन, तांणी हिंगा गाडयान येवन पळयलें। म्हज्या गाडयान कांय पयशे नासले, कांय नासले। आयज सगळे सांगेचे PI, सांगेचे सगळे पुलीस ऑफिसराचे आभार मानता, कारण तांणी म्हाका कॉपरेट केल्लें आनी मेशून पयशे वाडनासतना फुकट लोकांनी म्हज्या 5 वर्सांची कामां करून म्हाका निवडून दिल्लो। 1 रुपया ह्या वार्डान कोणाक दिला जाल्यार कोणें सांगचें। 1 रुपयाचो वेस्ट करनासतना 1 रुपया कोणाक दिनासतना लोकांनी मेशूक निवडून दिल्लो, कामां करपाक निवडून दिल्लो, बरी म्युनिसिपालिटी दिवपाक निवडून दिल्लो। सगळ्यांच्या आदारान बाबू कवळेकर डेप्युटी CM, मॅडम सावित्री कवळेकर, सांगेचे आमदार, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी बरो एक डेव्हलपमेंट सांगेर करतले आनी लोकांक जाय तशें कावन्सील चलयतले। हाऊस टॅक्साचो इश्यू प्रामुख्यान पयलीं घेतलो, जो लोकांच्या माथ्यार पेस पडलेला, हो इश्यू आमी सॉल्व करतले। सावित्री कवळेकर खुश आसा की तुमी जिखल्या? सावित्री कवळेकराचो 1 सीटाचेर विजय दवरलो। सावित्री कवळेकरान एकूच सीट दवरलें मॅच्यू डिकॉस्टाचे। ते 1 सीट म्हणजे 100% विन सांगे म्युनिसिपालिटीन जाल्ली आहा। ही दाखयता की सांगेच्या टावनान तिजे बद्दल आसली क्रेज, म्हज्या कामाची क्रेज, म्हाका लोकांक गेल्ले पॅन्डेमिकाक केल्लें काम, कोविडाच्या टायमार लोकांक पावल्लें काम, हे सगळी पावती आयज लोकांनी म्हाका दिल्ली आहा। म्हज्या बापायन 2 टर्म केल्लीं कामां, जावं शिमेर आसतली, रस्ते आसतले, लोकांक पावपाची कामां आसतलीं, केन्ना रिवेंज आमी काडली ना आनी हाज्या मुखारय काडचे ना। चारूय जाण कॅन्डिडेटाचे सपोर्टर आहा, तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आनी म्हज्या सपोर्टरांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी डेव्हलपमेंट करतले, कोणाक भायर उडोवचे ना। आतां 580 जे लोक वोट आहा, हे वोटर सगळे म्हजे आहा। एक फावटी मॅच्यू कावन्सिलर जालो, सगळ्याचो कावन्सिलर, डिफरन्शिएट जावचो ना। सावित्री कवळेकर बीजेपीचो पॅनल जाल्लो आसा, तुमी सपोर्ट करतले काय म्हणजे ह्या पॅनल? हांव सुभाष फळदेसाय, नॉन सुभाष फळदेसाय पॅनलाक सपोर्ट करतलो। इतकें सांगता, सुभाष फळदेसाय आहा त्या पॅनलाचो, मागीर खंयची पार्टी म्हाका लागना, पूण ही व्यक्ती, ज्या व्यक्तीन म्हाका उडोवपाचें काम केल्लें आहा, ह्या व्यक्ती बरोबर मॅच्यू केन्नाच रावपाक शकना आनी केन्नाच रावचो ना। हे ऑलरेडी म्हज्या पार्टीच्या हायकमांडाक कळयल्लें आहा, ह्या व्यक्ती बरोबर वचचो ना। एक सांगता, रुलींग पॅनल तुमी म्हणटा, म्हाका दिसना पॅनल तो करपाक शकतलो आनी जायतो टायम उरलेलो आहा, परंतु पॅनल केल्या उपरांत ऑपोजिशनार रावन कशें काम करपाक जाय हें आमी दाखोवन दितले। हांव पयले सुवातेर आमचे जे कार्यकर्ते आहेत निर्भीडपणान आणि प्रामाणिकपणान आमच्या प्रत्येक बुथाच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या कॅन्डिडेटाच्या फाटल्यान सगळे शिक्के लायिल्ले आसात। हे जे कॅन्डिडेट आसात ते आमचेर विश्वास दवरून आमी प्रस्कृत केल्ल्या म्हणून निर्भीडपणान परत एक फावटी कॅथोलीक आसतले, आमचे मुसलमान भाव आसतले, हे सगळे मुसलमान भाव आणि कॅथोलीक भावूय आमच्या पुरस्कृत केल्ल्या निशाण म्हणजे हे घेवन रावले की भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट म्हणून स्वाभिमानान सांगत रावले आणि अशा तरेन आमचे स कॅन्डिडेट आता जिखले आसात आणि निश्चितपणान आमी कॉन्सेल घडयतले आणि सांग्याक एक बरे भ्रष्टाचार मुक्त अशें आनीक एफिशियंट सक्षम अशें नेतृत्व दिवन आमी सांगे बाबू कवळेकर हांची घरकान सावित्री कवळेकर हांणी वॉर्ड नंबर 2 मॅच्यू डिकॉस्टा हाका तेंको दिल्लो। कितें दिसता मॅच्यू तुमकां भाजपाक सपोर्ट करतलो ऑर सेपरेट करतलो? हो तो प्रत्येक हाजो निर्णय आसता प्रत्येक कॅन्डिडेटाचो। आमी सांगनात
आता सद्याक आमचे जाल्ले आसात, 4 जाण विरोधी आयिल्ले आसात. सांगे नगरपालिकेची निवडणूक भाजपा विरुद्ध बाकी सगळे इतर पक्ष जाल्ले आसात आणि तातूंतल्यान इतके आसूनय आमकां बरें गवगवीत अशें यश मेळ्ळें आसा. किती दिसता 2022 तुमकां ह्या निकालाचेर कितें 7 पंचायती आसा आणि 1 नगरपालिका. ही नगरपालिका ही मडगांव किंवा म्हापसा किंवा फोंडा वास्को आसा तशें न्ही. हांगा नगरपालिका म्हणल्यारच आमचे एक रिवण पंचायत किंवा उगे पंचायती इतकेच मतदान आसा. पूण तरी आसतना कितलेंय मतदान जावं, कितलोय ल्हान वार्ड जावं, आमी त्या प्रत्येक निवडणुकीचेर लक्ष केंद्रीत करतात आणि पयले फावटी आमकां एक भारतीय जनता पार्टीक सांगे नगरपालिके भितर एक मानाचें स्थान मेळ्ळें आसा. हाचे पयलीं म्हाका दिसना की आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी सगळे पंचायतींनी जिखताले आणि म्युनिसिपालिटीक आमकां खूब कमी मतां पडटालीं. आणि मुखाल तिकेट तुमकां आसतली अशें दिसता. ह्या पार्टीचेर अवलंबून आसा. शॉपकिपरांचे 2-3 इश्यू आसात. एक म्हणजे शॉपकिपरांची जी भाडे आसले ते भरमसाट वाडयल्ले आणि गेले ते 20 वर्साचे जे अरियर्स आसात ते एक बरोबर तांच्या तकलेर पडले. हे आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मध्यस्थीनंतर खूप प्रमाणात 50% तांकां ऑफ केले आणि 50% तांचे कडेन भरपाक जायना म्हणून आमचीच एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आसा. त्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनांतल्यान सगळे शॉपकिपरांक लोनाची व्यवस्था करून 1 टायम सेटलमेंट बेजीचेर आमी खूब हे केल्ले आसा. आतां थोडे शॉप ओनर्सचे थोडे टेम्पररी शिफ्ट जाल्ले सेकंड फेज जावपा खातीर तांकां अजून पर्यंत म्हणजे परमनंट असो सोल्युशन मेळना. सगळ्याक विश्वासाक घेवन परत एक फावटी परमनंट सोल्युशन काढून शॉपकिपरांचे विशय हे निकालांत काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. चेअरपर्सनाचे डिसिजन जेन्ना नोटीस येतली तेन्ना आमी करतले. आमचे पक्षश्रेष्ठी कडेन ताजी उलोवणी करतले. आतां आमचे नगरपालिके खातीर जे प्रभारी आशिल्ले माजी आमचे लोकसभेचे खासदार डॉक्टर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर 1 वरा भितर हांगा पावतात. तांचे कॅन्डिडेटा कडेन एक प्रेस कॉन्फरन्स जातली आणि त्याच्या नंतर हो निकाल जो आसा तो पणजेच्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे संघटन म्हणून आसा आमचे सतीश दोंड किंवा पार्टी अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडे हांच्या अध्यक्षते खाली जो निर्णय जातलो तो आमकां सगळ्यांक